गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी BSc बसकेत 3 मुखेल प्रश्न मांडल्यात. रस्त्यांची वायट स्थिती, बेकारी आनी अनियोजीत उदरगत, रस्त्यांचेर 30 मिनटां विधानसभेत चर्चा मागल्या आनी शार आनी देश नियोजन कायद्या प्रमाण उदरगतीचेर उपाय काडपाची गरज आसा हाचेर भर दिल्या. आरटीएक्स खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार. लेटरान हांवें 3 इश्यूज काडले की गोंयांत रस्त्यांनी खड्डे पडल्या. काँग्रेस भितर पडटा, BJP पडटा, गोवा फॉरवर्ड पडटा, MG पडटा, सगळे आहा तितले कोण आहा ते पडटा. नॅशनल पार्टी, रिजनल पार्टी, नॉन पॉलिटिकल पार्टीज आहा सगळे पडटा. सो हे फेलिंग रोड इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर डिस्कशन जावचें आनी ताका लोकांक सोल्युशन मेळटलें. हो आतां एक इमिजिएट इशू आहा. हाका आमकां हाफ एन आवर डिस्कशन दिवचें ओ डिस्कशन इनफ टायम दिवचो डिस्कस जावपाक. एक हो इशू. दुसरो इशू म्हणटा अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स जे आहा ते गोंय आतां नॅशनल हायस्ट जाल्ले आहा. सो तरूण पिळगी शिकता, शिकून भायर सरता आनी तांकां नोकऱ्यो मेळना. सो हो इशू डिस्कस जावचो. आनी तिसरें म्हणल्यार अनप्लॅन्ड डिवलॉपमेंट जो आसा तो प्लॅन डिवलॉपमेंट जायना. थंय टावन प्लॅनिंग एक्टाचे प्रमाणे तें जायना. लोक रस्त्यार एजिटेट करता. कारापूर एजिटेशन चालू आहा. सगळ्या कडेन रस्त्यार वचून आमदारान कायद्याचें जें मिसइंटरप्रिटेशन जाता हें एक्सपोज करप हें आमचें कर्तव्य जाता. आनी आमचें कामूय तें. आमी सॅलरी जी घेता ती हें करपाक, ऑनरेरियम घेता तो हें करपाक की कायद्या प्रमाणे कामकाज जायना हें एक्सपोज करप हें आमचें काम. सो हे 3 इश्यूज डिस्कस जावपाक जाय. हें हांवें मुखेलमंत्र्याक आनी स्पिकराक इन डिटेल सांगलां. आनी हें जर केलें ना जाल्यार आमकां रस्त्यार वचचें पडटलें. रस्त्यार तुमी कांय करना हो इलेक्शन इशू जातलो आनी हे इशूचेर तुमी पडटले. सो क्लियर हे 3 इश्यूज आसात. हे आमी तांकां सांगिल्लें आहा. स्पिकरान मानून घेतलां की आपूण एडक्वेट आनी सफिशियंट स्टेप्स जे घेवंक जाय ते आपूण घेतलो. ते कितें आसा ते त्या दिसा कळटलें केन्ना सेशन जातलें. सेशन वाडोवपाचें बी कितें ना एक केन्नाय तकलेन धरा. DAC म्हणल्यार कितें सेशन फिक्स जाता, दीस फिक्स जाता, डेटी फिक्स जाता आनी कितले दीस ते फिक्स जाता. बिजनस एडवायजरी इज ओन्ली हावस कसो चलोवप तो. सो ते दिसूच वाडोवप ते इट्स नॉट अ प्रॅग्मॅटीक. आय हॅव नॉट डिमांडेड दॅट बिकॉज दीस इज नॉट द टायम टू डिमांड इट ऑर दीस इज नॉट द प्रॉपर फोरम टू डिमांड. युरी लेटर करतलो म्हणटा. सो तुमी बीन तशें कितें तांणी लेटर केला, हांवें लेटर. म्हज्या लेटरान हे 3 इश्यूज आहा.